स्पीकर सर, हॅलो अमृत काल सुरू असा. आम्ही आता देशाची स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय जावपाक इन 247 त्या ती विकसित भारत 2047 आणि विकसित गोवा 2037 10 वर्सां पयलीं जावपाच्या वाटेर आमी आसा. ताणें जो बरो प्रश्न विचारलो तेणूच सांगलें की नेरून 10 आनी 14 वर्सां गोंय स्वतंत्र करपाक मातसो उशीर जालो म्हणून. हांवें सांगूना, आतां तुवें सांगलें म्हणून बरें केलें. ओके, ते बी बरें जालें, रिकॉर्डाचेर येयलें म्हणून. गोड गोड नेरुली जॅकेट घेवन गोड गोड उलयता. आन्सराचे तुवें सगळें केलें, सगळे फ्रीडम फायटर आहात तुवें जॉबाकू. स्पीकर सर, गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ही स्कीम परत रिओपन जी केली ती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर 2012 जाल्या उपरांत परत एकदा रिओपन केली आणि ही रिओपन 2 वर्सां दवरली, 12 पासून 14 पर्यंत. जितक्या जाणांक एप्लाय करपाक जाय तितक्या जाणांक सगळ्या जाणांक एप्लाय करा म्हणून सांगलें आणि तितक्या लोकांनी परत आसा तशें 150-200 लोकांनी एप्लाय केले. त्याच्या पयलीं लोक एप्लाय करिनासले. स्पीकर सर, ही स्कीम परत रिओपन केली 2019 की जितके जाण उरल्या तितके परत एकदा एप्लाय करा म्हणून सांगलें आणि तुमचे डॉक्युमेंट्स दिया. आणि तेन्नाय बी ती स्कीम ओपन 2 फावटी म्हाका खबर आहा, तिका ह्या हावजान हांव आसतना 2 फावटी ओपन जाली. आतां तो जे सांगतालो पळय न्ही कितले जॉब दिले काय म्हणून, 438 जो सगळो फिगर आसलो भितरले 236 पोस्ट हे म्हज्या टेन्युअरांत दिले. हांव प्राउडली सांगता 236 तुका बेजून जाल्यार दाखयता. आणि 196 पोस्ट जे आहा पळय न्ही हे फाटल्या 50 वर्सांक दिले. 236 पोस्ट हे माझ्या 6 वर्साच्या टेन्युअरान दिले आणि 196 पोस्ट हे बाकीच्या उरलेल्या 50 वर्साच्या. रजिस्टर केली तुका परत एक 438 पेंडिंग काय 438 रजिस्टर्ड केले. 40 जाण दे आर नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रीडम फायटर आर इनएलिजिबल ड्यू टू वेरियस रिजन. 398 जे आपण इलिजिबल झाले. 373 जॉब आतापर्यंत जे आता स्पॉन्सर दिले त्यांना. तू ती फिगर विचारल्या पळय न्हू, ती फिगर विचारल्या 5 वर्साची म्हणून तुका 236 आकडो मेळ्ळा. हांवें विचारला प्रश्न 25 दिता उरल्या. उरले कितें उरलो 398 ते -373 कर दिले त्यांना. 137 लोकांक जे आहा पळय न्ही रे प्रायर टू 2018-19 हाच्या पयलीं 2012 ते 19 हाच्या मदीं दिले. आता ते सांगता तुका सगळे आणि पेंडिंग कांयच नाही. पेंडिंग फक्त 25 आसा. तुझ्या कॅल्क्युलेशन आता अरे कोण उरंक ना आता. बरें आयकू नाका. यू विल यू कन्सिडर प्रेझेंटेशन नातवांनी म्हणटा नाका. ओरिजिनल जे भुरगीं आहाय नातवा नाका. ओरिजिनल भुरग्यांचीच एप्लिकेशन घेतलेली ती 25 उरल्या आणि आमच्याकडे कांयच उरंक ना. तुझ्याकडे कोण येयल्या उरले कितें उलयता खंयचे उरल्या उरले ते कन्सिडर. पयलीं ती एप्लिकेशन हाडून एकदा दिवपाक व्हेरीफाय करता. हा तू जेन्युइन आहा जाल्यार कन्सिडर कर. पयलीं एप्लिकेशन हाडून दिवपाक लाय रे. दिल्ली ऑलरेडी तुका गेले ते वर्साकूय दिल्ली. आय जाल्यार जेन्युइन तू कन्सिडर कर. आम्ही इच अँड एव्हरी एप्लिकेशन व्हेरीफाय केला आणि व्हेरीफाय करून 25 आमच्याकडे उरल्यात. तुम्ही जर जेन्युइन आसात जाल्यार आम्ही पळयता. बट फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्याक तुका पयले फावटी दिवपाचें काम जे केला पळय न्ही हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें. प्रमोद सावंतान केला. आता बीजेपीन केला. भारतीय जनता पार्टीच्या